विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो। कार्डियाक केअर ॲम्ब्युलन्साचे मडगांवां शुक्रारा उक्तावण जालें। आश्वासन दिल्ले प्रमाण भलायकी मंत्र्यान सेवा सुरू केल्ल्यान आमदार कामतीन मंत्री विश्वजीत राणेचें अभिनंदन केलां। काळजाची काळजी घेवपी ही सेवा सुरू जाल्ल्यान लोकांक बरो फायदो जातलो म्हण आमदार कामत उलयलो। ह्या वेळार भलायकी खात्याचे संचालक हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज म्हाका दिसता कार्डियक केअर ॲम्ब्युलन्स अशा टायमार हांगा लॉन्च जाता जे अत्यंत गरज आसा। दिस इज लायक एन ICU। पेशंट क्रिटिकल आसून ताका सादे ॲम्ब्युलन्सान शिफ्ट करपा वाट्याचो ताका ICUंतल्यान जवळ जवळ ICU आशिल्ल्या भशेनच व्हरप हातूंत भितर खूब फरक आसता। आनी हार्टाच्या बाबतींत अशें म्हणटा की एवरी सेकंड इज इम्पॉर्टंट। इट इज द टायम विच मॅटर्स। आनी त्या बाबतींत आमी लक्की आसा। हांव विश्वजीत राण्याचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें मडगांवकाराचो उलो आयकलो। जसो आतां राजेश्वरान सांगला म्हाका खात्री आसा ताणें म्हाका आश्वासन दिलां की आपली प्रायोरिटी आसतली जात्या तितल्या बेगीन मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंप्लीट करपाचें आपली प्रायोरिटी आसतली अशें ताणें म्हाका आश्वासन दिलां। आनी तो जर कितें सांगता जाल्यार करून दाखयता। म्हाका ताणें सांगिल्लें मडगांवची ॲम्ब्युलन्स लॉन्च करया, आपूण मडगांव खातीर बरी ॲम्ब्युलन्स दिता कार्डियक केअर। आज तें उतर ताणें खरें करून दाखयलां। हांव काळजांतल्यान आनी सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन बा विश्वजीत राण्याक हेल्थ मिनिस्टराक ताजे सगळे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा। ही कार्डियक केअर ॲम्ब्युलन्स म्हणल्यार लिटरली एक हॉस्पिटलाच्या ICU पेशंटाच्या दारांक वता। हातूंत जर तुमी भितर सरून पळोवशी जे हॉस्पिटलाच्या ICU जे इन्स्ट्रुमेंट आसात ते इन्स्ट्रुमेंट ह्या ॲम्ब्युलन्सांक आसात। सो इट इज लायक अ ICU गोईंग टू पेशंट्स डोर। आनी हाजो मुख्य हेतू कितें तर हार्टाचे पेशंट आसात तांची मॅक्झिमम कॉम्प्लिकेशनां फर्स्ट 1 वरा भितर जातात आनी ते खूबदां हॉस्पिटलांत पावचे पयलीं दगावतात। सो तेन्ना ही ॲम्ब्युलन्स पावना फुडें तांचो उपचार ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे थंयच सुरू जातलो आनी नेक्स्ट सेकंड स्टेप ट्रिटमेंट जो आसा तो हॉस्पिटलांत जातलो। Now this cardiac ambulance project is supported by MRF because under CSR project they have given 1.5 crores to us, and we have been launching this in Margam today. This vehicle has all the equipments which are required in say you can say in ICU, like defibrillator, monitor, ventilator, then syringe pump, suction machine, and this is little different than the other ambulance because this ambulance will have a doctor with this, and when this vehicle is not in use, the doctor will be available in the